नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश बामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. वास्को माटवे दाबोळी मुखेल रस्त्याचेर एका धांवत्या दुचाकीचेर कोसळ्ळें झाड. ह्या घडणुकेंत जेटी सडा वाठारांतल्या एका 62 वर्साच्या दादल्याक आयलें दुर्दैवी मरण. बाणावले बैलांच्या धिरया उपरांत एका बैलाक आयिल्ले दर्यांत बुडून मरण. पुलिसांनी दोगांचेर केला FIR नोंद. आमदाराक सगळे खबर आसा तरी वाठारांत चल्ला आपालिपाचो खेळ. सरपंच डिक्सन वाजाचो सणसणीत आरोप. धांवत्या राजधानी एक्सप्रेस रेल्वेत लुटली. नवी मुंबयच्या एका बायलेक चोरले 9 लाखांचे भांगर आनी रोख रक्कम. पुलिसांकडल्यान फुडलो तपास चालू. मडगांवच्या कोकण रेल्वे येल्लो ब्लॅक मोटरसायकल टॅक्सी संघटनेच्या पायलटांनी म्हजे ड्रायव्हर ह्या एपाक केलो खर विरोध. साबार ड्रायव्हरांक आजून मेरेन कळना स्मार्टफोन वापरपाक, जाल्यार कांय जाणां कडेन ना स्मार्टफोन. पर्यावरणाची राखण करपाक NDZ-आक दियात तेंको. आदलो मंत्री पाशेकरचें आवाहन. NDZ-आक आमदार वेंझीचो विरोध. बिल्डरांच्या हिता खातीर काय कितें, मिकीन उपरासलो प्रस्न. गोंयांत 9 ते 14 जुलय मेरेन मध्यम पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला अदमास. आनी आतां खबरो विस्तारांत. वास्को माटवे दाबोळी मुखेल रस्त्याचेर बुधवारा सकाळी फुडें एक दुखेस्त अशी घडणूक घडली. रस्त्या कुशीक आशिल्लें एक व्हडलें झाड अचानक एका दादल्याचेर कोसळ्ळें आनी ह्या घडणुकेंत जेटी सडा वाठारांतल्या 62 वर्साच्या फ्रांसिस्को ह्या दादल्याक आगताक मरण आयलें. तशेंच कांय वरां खातीर ट्राफीक लेगीत जाम जाल्ली. मजगतीं गोंयांत ह्यान फुडें लेगीत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. ताका लागून कांय वाठारांनी अशीच धोक्याची झाडां आजून लेगीत आसा. ताका लागून संबंधितांनी ही झाडां बेगोबेग लक्ष घालून हो प्रश्न जी आसा तो तडीक लावचो अशी मागणी कांय थळाव्यांनी केल्या. आमकां 8 जाण 28 मिनटान कॉल येयला पणजे हेडक्वॉर्टर कंट्रोल रुमाच्यान की झाड पडला आनी एक मनीस ट्रॅप जाला. इमिजिएटली आमची वास्को फायर स्टेशन ड्युटी क्रू हांगा पावले. 8 जाण 35 मिनट 7 मिनटान आमी फास्ट टर्न आउट करून पावले. आनी पावल्या उपरांत पळयलें जाल्यार तो ट्रॅप जाल्लो आहा. ही इज डायड ऑन द स्पॉट. कट जालो, तेजेर पडलो आनी इमिजिएटली आमची स्टाफान व्हरून ताका उखलून एम्बुलन्सान घातलो आनी शिफ्ट केलो. आनी मागीर क्रेन आपयली आनी ट्रॅफीक खूब जाम आसलो. दोनी सायडीच्यान गाडी येवपाक वचपाक प्रॉब्लम जाल्लो. सो इमिजिएटली 1 वर तरी लागले फूल क्लियर करपाक. उशीस आसले आनी उमले आसले खूब आसले. ट्राय टू क्लियर खंय एक्झॅक्टली खंय जाला? इट इज नियर द सेंट एंटनी चॅपल. रस्त्यार पुरीस आहा पळय थंय. एज कितले आसतले? एज आयडेंटिफाय जावन हिंगा आमी आतां तामसोड्यार चिकाली फुडसा कडेन आहाय, सेंट एंटनी क्रॉसा कडेन. आनी 8:30 सुमार एक झाड पडून एका मनशाचो जीव गेला. आनी हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस? जायते फावटी म्हणटाले पंचायत कांय करना. आमी एवरी इयर आतां 3 वर्सां जालीं आमी एवरी इयर डेंजरस ट्रीज आयडेंटिफाय करताय. तालाटी येता आनीक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट येता आनीक एवरी इयर आमी फायल करताय आनी फायलीन वचताय. ते आजून एक्शन कांय जायना झाडांचेर. आतां दीस कम्स अंडर नॅशनल हायवेन रोड वायडनींग केले थोडी वर्सां फाटीं. हिल काटींग केलें आनी हिल काटींग करता आसतना जायते झाडां आहाय ती सारकी एजीचेर आहाय. जेन्ना पावस पडटा माती मोव जाता आनी सकयल पडटाय. आतां एक झाड पडला तेजे सायडीकूच एक झाड आसा मोटें. तें पडलें जाल्यार आतां पडला तेजेकीन मोटें झाड आहा. बट हूज गोइंग टू टेक द एक्शन? when inspection is done, the list is given, पूण एक्शन कांय जायना. म्हज्याच वॉर्डान हांवें कितले झाडाचे डेंजरस ट्रीज आहाय, अर्दे माड मेलोले आहाय, ते पडटले केन्नाय कोणाचेर, पूण कांय एक्शन जायना. आमी लिस्ट करयताय, फकत ते लिस्ट तशेंच उरता. सो एवरी टायम दे से तुमकां आमी परमिशन दिताय, पंचायत कातराय. डज द पंचायत हॅव अथॉरिटी टू कट ट्रीज? सो हे जायती क्वेश्चन आहाय. हू इज टू बी ब्लेम्ड? एक जीव गेला हिंगा दूख जाता. आतां सकाळीसून ताका क्लियर केला आनी आतां ट्रॅफीक सुटला. पूण तोच मागता अथॉरिटी लागीं टेक दीस सिरियसली. खंयचेय जावं नॅशनल हायवे सायडीन चड ट्रॅफीक वयता ते सायडीन, जंयसरूय रोडा सायडीन डेंजरस ट्री आहाय, मातशें एक्शन घेवन प्रुनिंग तरी कराय ना कट कराय. सारको डेंजरस आसल्यार कट कराय. आतां परत सांगता, आतां जो एक्सिडेंट जावन एक जीव गेला त्याच्या सायडीनूच नेक्स्ट टू इट आनी एक डेंजरस ट्री मोठें झाड आहा. म्हाका दिसता आतां तरी दोळे उडया, कित्याक ह्या स्ट्रेचर हे पयले फावटी मरण न्हू.
सेंट जासिंतो आयलँडा पयलीं आनी एक फावटी माड पडोन एक बायलेची जीव गेल्लो. सो जायते इन्सिडंट जाले ह्या रोडाचेर. हिल काटींग केलां, हिल काटींग वर्टिकल हिल काटींग केलां आनी ताचे सायडीन सारकी हेचीर मोठी झाड आहाय. आतां हिंगा भोंवल्यार हांव दाखोवपाक शकता कितलीं झाडां. सो वी हॅव टू टेक एक्शन नाव बिफोर मोर लायफ्स आर लॉस्ट. आनी मागता कलेक्टरा लागीं आनी खंयचे कन्सर्न अथॉरिटी जावं फॉरेस्ट जावं नॅशनल हायवे मातशें आयडेंटिफाय करा हे लोकांचो जीव सांबाळे. वी हॅव टू डू समथींग. हातून पावस सुरू जाता थिंगा आनीकूय येवपाचो आहा पावस. म्हणटच आमी लेट अस गेट प्रिपेर्ड. आतांच एक्शन घेवन बेगीनूच त्यो डेंजरस ट्रीज आहाय त्यो कातरून लोकांचो जीव सांबाळया. गोंयांत धिरयांचेर पुरायपणान बंदी आसा, मात कांय वाठारांनी आजून मेरेन ते धिरयो उक्तापणान चलत आशिल्ल्यान पुलिसांच्या कारवायेचेर प्रश्नचिन्ह उप्रासला. मंगळारा बाणावले बैलांच्या धिरया उपरांत त्या धिरयांच्या झगड्यात हारून पळ काडिल्ल्या एका बैलाक दर्यांत बुडून दुखेस्त मरण आयिल्लें. ही बातमी गोमंतक टीव्हीच्या कॅमेऱ्यान मुखार हाडिल्ली. उपरांत संबंदीत यंत्रणांक जाग आयली आनी 2 जाणांचेर FIR दाखल केले. मजगतीं आमदाराक सगळें खबर आसा तरी ह्या वाठारांत आपालिपाचो खेळ चलिल्ल्याचो सणसणीत आरोप सरपंच डिक्सन वाझान केला. कितें आसता मरे सटन हांवें ते काल पेपराचेर जागलें आनी आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी हें जायत जाता. कोण रेड्यान शिंग मारून वता, काल रेड मेळ्ळो आनी इट इज एक दुखीची खबर. पूण इतकें जाता हिंगा फॉल्ट आहा आमगे इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटीव. म्हणजे हांव डायरेक्ट सांगता एज अ MLA. कित्याक तुमी खबर आहा ही घेरा मेळटाय ती इट इज हायड एंड सीक. ते कोर्टाय ऑर्डर आहा, मागीर पुलीस आडायताय. पूण हे आमगेले इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटीव आहाय न्हू ते तांकां एनकरेज करताय. कितें म्हणून फॉल्स प्रॉमीस दिताय. हांव विचारता MLA वेन्झी, why don't you come with a statement on this? Do you support this or you don't support this? This is my direct charge to him. कित्याक तो सारको म्हणटा आपण म्हणटा आय एम नेवर सपोर्ट इलिगॅलिटीज. आपण लिगल आहा तें करता, आपण केन्नाय कांय करना. सो हांव विचारता ते कडेन इतले आमचे इश्यू जाले. सी आय एम नॉट एगेन्स्ट धिरयो, म्हाकाय धिरयो लायक जाताय. पूण कितें जाता वेन समथींग इज wrong, you must not encourage those people. त्या लोकांक तूं कितें करता रेडेकाराक तूं बिना काय रे करे रे. पूण एश करून कितें जालें म्हणटरी सगळे धांवमाताय. सो हांव विचारता हे तरी खंय तरी आमगेले MLA तेजेर एज अ ही शूड कम क्लियरली वॉट इज इज स्टँड. लिगली करता जाल्यार जाय न्हू. लिगल आसा लॉ करपाक जाता न्हू. मागणी हल्लो करपाक जाता. चडश्यो धिरयो जाता तुमच्या तितून जाता. बेणावलीच चड जाता. काल सुद्दां एक पाडो मेला. हांव नको बाबा तुमच्या माध्यमांतल्यान आयकता. म्हाका खबर ना पाडो मेला म्हणून. पणजे न्यूज बोर्डात तुका बाणावले पावना ना म्हाका खबर ना. केन्ना काल केन्ना जालें म्हणून. काल जालें. काल इवन 2 जाण बूक केले. त्या पोस्ट पोवंक ना बाबा. पोस्ट पयला बसता म्हणटा आनी भोंवता आमी. म्हाका पाडो मेला म्हणून म्हाका खबर ना. तुमच्या मध्यान लिगलायज जाल्यार उपकारता तुका. लिगलायज जाल्यार पळय एक टायमार ते गोंयकारांचे ट्रेडिशनल धिरयो म्हणटा ते ट्रेडिशनल आशिल्ल्यो त्यो कांय कारणाक लागून बंद केल्यो. आतां मागीर सरकाराक थोडे आमी सगळे मोगी धिरयांचे लिगली करता जाल्यार बरें जालें. सरकार करता जाल्यार बरें जालें. तेंची मागणी कितले फावटी कितली वर्सां जाली मागणी. आतां जाता ते पळय आमी जाता म्हणून आमी कशें सपोर्ट सांगूंक जाता. करता जाल्यार आमच्यान खंयच्यान भितरल्यान जाता जाल्यार आमी कांय नाका. काल दनपारां बाणावले पार्किंग लॉटाच्या मुखार जे शेत आशिल्लें थंय घेर जाले आनी ह्या घेराक जो रेडो व्हरलो तो रेडो धांवन बिचा भितर पावलो, दर्या भितर पावलो बाणावले आनी थंय तो बुडून मेलो. ह्या घडणुकेचें वृत्त जेन्ना गोमंतक टीव्हीन आउट केलें ताजे नंतर कोलवा पुलिसांक लेट उसरा जाग आयली आनी तांणी हाजेर कंप्लेन रजिस्टर केली. हे कंप्लेनी भितर तांणी 2 जाणांक एक्यूज म्हूण नोंद केल्ली आसा. तांची नांवां आसात एंथनियो फेर्नांडीस कोलवा आनी सलीम सेरावली अशे 2 जाणांक हांकां तांची नांवाचेर केस रजिस्टर केली. आनीक कोलवा PIन दिल्ली म्हायती प्रमाणे काल राती एंटनी जो आसा तो ताका हाडलो तांणी कोलवा पुलिसान. ताका अरेस्ट केल्ले आसा आनी आतां ताणें दिल्ली त्या म्हायती प्रमाणे सलीम म्हणटा तो हो येवपाचो आसा खंय. पुलिसांनी जेन्ना आमी पुलिसांक फोन केल्लो हे फोटो आमचे कडेन पावतकीर तेन्ना पुलिसांनी न्हयकार दिल्लो की आमच्या एरियांत कसली घेर्रां बिर्रां जायनात. आनी ताजे नंतर तांणी एक्सेप्ट केलें की आमच्या एरियांत घेर्रां चालू आसात. आतांय बी PI अशें म्हणटा की घेर्रां सगळे गोंयांत चालू आसात. कोलवात न्ही जाल्यार सगळे गोंयांत चालू आसा अशें ताचें म्हणणें आसा. पूण ही घेर्रां एक हाजे पयलीं कोलवाक अशें घेर जावन मनशाचो जीव गेल्लो आनी आतां एका बैलाचो जीव गेल्लो आसा. ही घेराचेर एक्चुअली बंदी आसा पूण ही बंद कित्याक जायनात. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू वलकणेकार.
राजधानी एक्सप्रेस रेल्वेंतल्यान प्रवास करपी एका बायलेक अनवळख्यांनी लुटली. नवी मुंबयची एक बायल राजधानी रेल्वेंतल्यान प्रवास करताली तेन्ना तिचे कडेन आशिल्ले वट्ट 9 लाख रुपयांच्या भांगरा सयत हेर मोलाचे वस्तू लेगीत चोरयेक गेले. ही चोरयेची घडणूक काणकोण आनी बाळ्ळी ह्या रेल्वे स्टेशना मेरेन घडिल्ल्याचो आरोप त्या पिडीत बायलेन केलेलो आसा. ह्या चोरये विशीं पिडीत बायलेन कोंकण रेल्वे पुलिशेंत अनवळख्या आड कागाळ दाखल केला आनी पुलिसांनी हे प्रकरण गुन्यांव नोंद करून फुडलो तपास चालू दवरला. केरला साकून नवी मुंबय वचपी राजधानी एक्सप्रेसा भितर एक बायलेक आपले 9 लाखाचे व्हॅल्युएबल्स वगडावचे पडले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ही बायल जी आसा ही कुन्नूर चडिल्ली आनी ती नवी मुंबय वचपा आशिल्ली. तिका काणकोण ते बाळ्ळी ह्या दरम्यान तिची पर्स ना जाल्ल्याची घडणूक तिची मुखार आयली आनी तातूंत भितर आशिल्ले व्हॅल्युएबल्स ना जाल्ले आसात. तिणें कोंकण रेल्वे पुलीस स्टेशनाचेर हाजे बद्दलची कंप्लेन दिल्ली आसा आनी तातूंत भितर तेजी बॅग जी आसा त्या बॅगेक भितर 20 ग्राम गोल्ड चेन आशिल्ली, 8 ग्रामाचे गोल्ड पेंडंट आशिल्ले, मोबायल फोन, कॅश, ATM, त्याच बरोबर बाकीचे व्हॅल्युएबल्स मेळून सगळे 9 लाखाचे एवज आशिल्लो हो चोरयेक गेल्ल्याचें तिणें आपल्या कंप्लेनीक म्हणिल्लें आसा. ह्या घडणुकेचो सगळो तपास जो आसा तो कोंकण रेल्वेचे पुलीस निरीक्षक विक्रम नायक हाजे अंडर PSI वस्त करतात. सकाळ फुडें 4:45 ह्या दरम्यान ही चोरी जावपाची शक्यताय पुलिसांनी सांगिल्ली आसा. पुलिसांनी आपली टीम वेगवेगळी टीम फॉर्म केल्ली आसा. CCTV स्टेशनाचेर प्रत्येक स्टेशनाचेर म्हणजे ह्या दरम्यान जी स्टेशनां येतात त्या दरम्यान स्टेशनाचेर तांणी CCTV चॅक करपा खातीर टीम धाडिल्ली आसात. आनीक बाकीचे एविडन्सीस म्हणजे बाकीचे कितें मेळटा एविडन्सीस सस्पेक्टेड बाकीचे हांचे सगळ्यांचे लिस्टिंग करून चोराक धरपाचो प्रयत्न तांणी चालू केल्लो आसा. मुखार सुद्दां बाकीच्या पुलीस स्टेशनां बाकीच्या राज्यांतले पुलीस हांकां सुद्दां तांणी ह्या चोरयेची म्हायती दिल्ली आसा अशी म्हायती कोंकण रेल्वेचे पुलीस निरीक्षक विक्रम नायक हांणी दिली. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव रघुमलकानेकार. पर्यावरणाची राखण करपा खातीर NDZाक तेंको दियात अशें आवाहन आदलो मंत्री मिकी पाशेकोन केला. तशेंच आमदार वेन्झी वेगासान NDZाक कित्याक विरोध केला अशें प्रश्न पाशेकोन विचारला. आमदार वेन्झीचो NDZाक विरोध हो बिल्डरांच्या हिता खातीर काय कितें असो प्रश्न पाशेकोन उप्रासला. आयज हें बंद जावपाक जाय म्हण सोबत गोंयांत बोबाव करता नाका. आमची इकोलॉजी आहा, आमचे एनवायरमेंट आहा, ते आमी सांबाळ उरला ते सांबाळपाक जाय म्हण लोक रस्त्यार येतात आनी आमचे सगळे दर्या गोंयकारांची ही मागणी आहा. बट हांव सरप्रायज जालो आमचे भंडालेचे आमदार तुमी पयले आसतले पयर भंडावले एक मिटींग जाली आनी मिटींगेक तेणी हांवें एक पोस्टर पयलो आनी आयज हांगासर हांव तुमच्या मध्यान दाखोवंक सोदता. हांगासर हांवें पोस्टर पयलो. हो पोस्टर कितें म्हणटा ओपोज करपाक 39A आनी NDZ आनी NDA. आतां हे NDZ तुवें ओपोज केलें नाका म्हणून कित्याक पयर TCP मंत्र्यानूय सांगलां ते ओपोज करता ते आपल्याक वॉट्सॅपाचेर मॅसेज धाडटा म्हणून आमच्या मतदारसंघात NDZ हाडिना म्हणून. आतां NDZ आमकां जाय जरी ते अंडर NDZ शेतां आमचे दोगोर जावं आमचे हे आहा ते तोडी आहा, सॉल्टपॅन आहा, जावं मॅनग्रोव्ज आहा, सँड्यून आहा, ह्यो सगळे सांबाळटले जाल्यार जाय. आतां हो कित्याक ओपोज करता तो हांव चिंतूंक पडलेलो आहा. एका कोणे बिल्डरांनी तुमी पयले आसतले दर एक दिसाक ह्या बाणावले मतदारसंघात जे एक्टिविस्ट आहा बरे मागपी आमच्या गांवांत आमच्या मतदारसंघात कितें बरें जावचें म्हणून दर एक दिसाक तिका कितें इलिगलिटी चलता ते लोकांचे नदरी काडटा. पूण म्हाजी मागणी आहा दर एक पंचायत जे पत्रांचेर येयलेले आहा जे नोटिफिकेशन येयलेले आहा बाबा अमके सर्वे नंबर आहा ते NDZ घालता आनीकूय घालपाच्या लोकांक दिसता थंयसर
मॅनग्रुव्ज आहा जावं सँड ड्यून आहा जावं शेतां आनीकूय उरलेलीं आहा ती म्हजी मागणी ह्या लोकांनी ही शेतां हे मॅनग्रुव्ज आहा ते जावं सल्फेट आहा ते जावं कितें आहा तितले हे नो डेव्हलपमेंट झोनाक घालचे कित्याक आमकां जाय उरलेले पिळगेकूय जाय NDA जाय हे सगळे आमचे नॅचरल कितें आहा तितलें आमकां सांबाळूंक जाय. गोंयांत सध्या पायलटांचो म्हजे ड्रायव्हर ह्या एपाक खरपणान विरोध चालू आसा. मडगांवच्या कोंकण रेल्वे येल्लो ब्लॅक टॅक्सी संघटनेच्या पायलटांनी स्मार्टफोन आनी मोबायल ऍप्लिकेशन्स वापरपाची आमकां संवय ना अशें म्हणत विरोध केलेलो आसा. तशेंच ह्या विशयाचेर मडगांवचो आमदार दिगंबर कामती कडेन चर्चा करतले आनी फुडलें पावल उबारतले अशें तांच्यांनी म्हटिल्लें आसा. त्यांना पेट्रोल आता कस्टमर ट्रेन होता त्या कस्टमर एक मनीस रेट सुद्धा दिली कमी रेट आमच्या पेट्रोलाचो परत ना आणि ॲप घातले जाल्यार ॲपाचे रेट आहा की ते परवडपाना खंयचे पायलट आहा कितें तुमचो डिमांड आसा ॲप करून जाल्यार आमकां थोडी पायलटांक त्रास जाता कित्याक ते रेटींग इतली लॉंग जाली जाल्यार पेट्रोल हॉपता थिंग गेले आनी भाडमेंट रिटर्न चान्सीस उरता पूण मेळना जाल्यार मागीर कितें करतलो थिंगाच रावचें. सो हो स्कीम नाका तुमकां हो ॲपच नाका मुगे आयडियान हांवें सांगलां म्हाका ते वीक पडटा. मडगांव रेल्वे स्टेशन पायलटाचो प्रेसिडेंट उलयता. मेन प्रॉब्लम मुद्दो म्हणजे आमगेले कोंकण रेल्वे स्टँड मडगांव रेल्वे आमकां आमगे सगळे पायलटाक ॲप नाका गव्हर्मेंटाची आमगे सगळ्यांगे उलोवप कितें ॲप आमकां नाका. आतां फाल्यां आमी हे ॲप येयले जाल्यार आमकां मडगांवसून जावं आवटसायडार येवनींग रावतले आनी आमगे धंद्याची मार लागतले. आमकां हे ॲप नाका आमी अशें उलोवपाक लागला. आनी मुखार आतां कितें जाता आमचे मडगांवचो MLA तेजे कडेन आमी एक दाडा उलयतले कित्याक आमगे MLA पायलट रिक्षा टॅक्सीवाल्यांक वांगडा सदां आसा आमगे MLA मडगांवचो. तर आमचे MLA बरो हांव उलयतलो एक दाडा MLA कितें सांगता ते रायजे मुखार कितें जाता सेकंड हितून हे दितले. ठाकूर म्हणटा ते गव्हर्मेंटा ॲप ना म्हणून हांव ठाकुराक एक सांगपाक सोदता एक ॲप गव्हर्मेंटाची न्हू ॲप एक प्रायवेट ॲप ठाकुरान हाडला. आनी ठाकुरान काल राती एक स्टेटमेंट दिला ऑल इंडियान म्हगेले म्हणून ऑल इंडियान तुगे नो तुगे व्हडली पणजी एक युनियन काणकोण युनियन सेपरेट आसा मडगांव सेपरेट आसा सावड्डे सेपरेट आसा पणजी सेपरेट आसा म्हापसा सेपरेट आसा तुगे सगळे युनियन जाल्यार काल म्हापसाकारान एक स्टेटमेंट दिला की आमकां ॲप नाका म्हणून. तशें करून कितें हे ॲप प्रायवेट आसा गव्हर्मेंटा ॲप नो ही गव्हर्मेंटान बी पयर सांगला की आमी कांय आपयलें ना तुमकां मिटिंगेन ते प्रायवेट ॲपा लागून म्हणून ते मुखार कितें ते आमगे MLA कडेन उलयन आमी सांगतले. आमगे आतां गव्हर्मेंटान आमगेले हे जे ॲप घातला पायलटाक लागून पूण आमगे पायलट सक्सेस जावपा ना एक मेन ती. आनी कित्याक हिंगसान जर आमी काणकोण गेले काणकोणसान येवपा आमकां थिंगसान भाडें मेळचें ना आनी तेंगी रेट कितें आहा ती आमकां खबर ना. समज तेंगी जर एक 500 रुपया आसली जाल्यार आमी तांकां पयशे दिवपा पडटले. आमगे कितें गट जावन आमकां दिसभर रावल्यार देखून थिंगा भाडें मेळचें ना काणकोणान रिंगून आनी जंगलान ते आमी दिसभर वचून सिंदरी घेवन वचून न्हिदचें पडटलें थिंगा कळ्ळें तुका न्ही. पूण हे गव्हर्मेंटान केला पळय बारीक मनशांक तेंच्यांनी हे प्रेस केला इतलेंच आनी कांय ना. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत मध्यम पावसाची नोंद जाल्या. सांगी तालुक्यांत सगळ्यांत चड म्हटल्यार 38.5 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. जाल्यार बुधवारा गोंयांत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. ह्या खातीर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. गोंयांत कांय वाठारांनी 9 ते 14 तारखे मेरेन मध्यम पावस पडटलो अशी शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. म्हजो फ्लॅट येवजणेचो खंयच्याच वेंचणुके कडेन संबंद नासून पोरण्या हावसिंग सोसायटींतल्या प्रलंबीत मालकी हक्काचो प्रश्न सोडोवपा खातीर सरकारान हो उपक्रम हातांत घेतला अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकर हाणें स्पश्ट केलें. 1960 आनी 1970 वर्सां उबारिल्ल्या हावसिंग सोसायटींतल्या लोकांक कायदेशीर मालकी हक्क मेळचो हो ह्या येवजणेचो मुखेल उद्देश आशिल्ल्याचें दाजीन स्पश्ट केलां. खंयचीच गोष्ट इलेक्शनाक 8 ते 9 म्हयने वचून आसा आनी सगळ्योच गोष्टी इलेक्शनाक धरून जायना. हो प्रॉब्लेम जो आशिल्लो हो म्हणजे दशकां प्रॉब्लेम आसा. हाचें सोल्युशन येवप गरजेचें आशिल्लें.
हातूंत भितर ज्यो त्रुटी पसून आसा न्ही ताची पसून काळजी घेतात. एक एकदां ओनराचे आनी बिल्डराचे डिस्प्यूट आसता, कोर्टान आसता. आता मला ताजेर कितें, सो आमी सरकार कितें म्हणटात, तुमचे डिस्प्युटाचो रिजल्ट केन्ना जातलो तेन्ना जातलो. आज आमी मदीं रावन तुमकां तुमचे मालकी हक्क दितात. तुमचो रिजल्ट कितें येतलो पळय ताचेर आमी ताची ती अंमलबजावणी करतले. पूण आज तुमचो डिस्प्यूट आसा आनी 20 वर्सां तो चलत रावतलो, हाच्या खातीर ओनर्सांक त्रास जावप हे सारखें न्ही. हाच्या खातीर ते केल्ले आसा. ही म्हणजे हे हातूंत ऑर्डिनन्सान भितर घाल्ले आसा. आमी जेन्ना 60 आनी 70च्या दशकांतली गोष्टी उलयतात तेन्ना तरी सगळेच आमचे लोक आशिल्ले तांचेच उलयतात. फ्लॅट घेतिल्ले आसा आनी तांकां त्रास जाता. तांकां आमी आता जे फ्लॅट जे लोक घेतात ते गोंयांत जे मायग्रंट लोक आसात आमी करोडांनी पयशे दिवन फ्लॅट घेतात त्या लोकांक खातीर वोट बँक म्हणून म्हाजी स्कीम काडले काय म्हणून ना. म्हाका दिसता तुमी एक हांवें उलयल्लें तुमकां कळुना ना जाल्यार हांव परत रिपीट करता. ही स्कीम आसा ती आमचे 60तले 70तले दशकांतले तेन्नाचे म्हणजे जो 16 पर्यंत तांणी फ्लॅट घेतिल्ले आसा आमच्या गोंयकार भावांनी भयणींनी आनी जांचे लिगली तांकां मालकी हक्क ना तांकां मालकी हक्क दिवपाचो प्रयत्न आमचो आसा. कित्याक ह्या मालकी हक्क दिल्ल्या कारणान तांकां ताचेर मॉर्गेज करून लोनूय दिवपाक मेळटलो. अयोध्येतल्या राम मंदिर लुटमार प्रकरणातले कथित आरोपींक कसलीच सवलत दिवची न्हय अशी खर भूमिका RSSच्या वरिष्ठ प्रचारक अभय महाजनान घेतल्या. अयोध्या हे कोट्यांनी करोडो हिंदू लोकांचे श्रद्धास्थान आसा. देवळा संबंधित खंयच्याय गैरव्यवहाराची पुराय चौकशी करून गुन्यांवकारांचेर खर कारवाई करची अशें ताणें म्हटलां. उस समिति ने बनाना चाहिए. वो बार बार आरोप कर रहे हैं कि जो दोषी है बीजेपी के हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट से है, बीजेपी सरकार में से कुछ मंत्री डायरेक्ट नाम ले रहे हैं मोदी जी का. आप क्या कहना? नहीं, अब मैं नाम कुछ नहीं, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए बिल्कुल. और ये जो गलती हुई है माने श्रद्धा के साथ सामान्य, तो उसके साथ ये गलती दोबारा नहीं हो ऐसा सिस्टम बनना चाहिए. वो बता रहे हैं 2021 से लेके राम मंदिर का चंदा लुटाया जा रहा था सरकार को इसको पूरे बारे में, और RSS को भी इसके बारे में पूरा पता था. क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अब जिसको पता था यानी अगर जिसकी गलती है उसको सजा मिलनी ही चाहिए और ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए. इसके लिए जो भी समिति है या सरकार है उसने इस बारे में बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान करना चाहिए कि गलती नहीं है. और सामान्य व्यक्ति की श्रद्धा का केंद्र है तो वो श्रद्धा के ऊपर चोट नहीं. और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करना अच्छा लगता है? बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत है. जिनने किया है माने सरकार भी उसको दोषी ठहरा है और अब हम तो सब आस्थावान लोग हैं तो राम जी भी उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको उनकी गलती की सजा मिलेगी. अपोजिशन भी यही कर रहे हैं, राम जी भी उनको छोड़ेंगे नहीं, पर जो लुटा है वो बीजेपी के से है उनके बारे में. अब कौन है क्या है इस बारे में अब मैं कोई समिति में भी नहीं हूँ न कोई जांच कमेटी में हूँ. गलतियों को सजा मिलनी चाहिए कि श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने वाले तो आगे कोई इस प्रकार की हिम्मत न करे. केसी वेणुगोपाल का कहना है कि SIT पे उनको भरोसा नहीं है. वो कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. तो आप वेणुगोपाल जी बताएंगे, उस पर मैं तो कुछ कह नहीं. आपको विश्वास है SIT पे? नहीं, मेरे को किसी पर नहीं, यानी कुछ भी, यानी मैं तो एक सामान्य समाज का व्यक्ति हूँ. बस गलती नहीं होना चाहिए और जिनने गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए. बस मैं इस बात का 100% पक्ष. थैंक यू. काँग्रेसीन आशिल्ले अंतर्गत वाद परतून एकदा उक्ताडार आयल्यात. जो मेरेन गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार त्या पदाचेर आसा तो मेरेन आपूण काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर वेंचणूक लडोवचो ना अशें आदले मंत्री मिकी पाशेकोन स्पश्ट केलां. गिरीश चोडणकाराचेर आपल्याक विश्वास नाशिल्ल्याचें ताणें म्हटलां. मिकीच्या ह्या विधाना खातीर आतां राजकीय मळार नव्या चर्चांक उधाण आयलां. तुमच्या माध्यमांतल्यान हांवें काँग्रेसाक मेसेज पावयलेली 5 म्हयन्या पयले जेन्ना आमी हेची लोकसभेची इलेक्शनां केली, मागीर जिल्ल्याची इलेक्शनां केली, टेम्पर आमी तुमकां सपोर्ट केलो. लेट्स सिट अक्रॉस द टेबल, कॉमेस करुया, पुराय गोंयांत काम करुया, कोणूय फुडें सरोना. आनी हांवें तेन्ना सांगलेलें तुमी आतां ह्यो गोश्टी करिना, मिकी भायर सरता, कोण UGTP घेवन येता वा दुसरी घेवन येता म्हणून ह्यो गोश्टी हांवें पयलीं सांगलेल्यो तुमच्या माध्यमांतल्यान. पळय हाल्यार मागीर म्हाका गुन्यांवकारी करिनाका. हांव फाल्यां भायर सरलो, दुसरो पक्ष घेवन भायर सरलो जाल्यार हाल्यार म्हणिनाका म्हणून. मिकी दुसरो पक्ष घेवन येयला, हें फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान ना तुमी
हे काढून पळया. हांवें फेब्रुवारीच्या म्हयन्यात सांगलें तुमी हाल्या म्हाका गुन्यांवकारी करनाका आनी गोंयांभर सांगू नाका मी की दुसरो पक्ष घेवन येयला मायनॉरिटी वोटां फोडपाक काँग्रेसाची वोटां फोडपाक हे सांगू नाका म्हणून हांव तुमकां आतांच सांगता म्हणून हे हांवें हो प्रपोजल हांवें तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगलेलें. गिरीशान ऑफर करून जाल्यार तुका काँग्रेसीन यो म्हणून तुमी वयतले पळय म्हाका तेंचो मातूय विस्वास ना. ज्या मनशाचे तुमी सांगता ते म्हाका मातूय विस्वास ना. समजलें फाल्यां तुका तिकेट दिली जाल्यार गिरीशान कोणाचें हरायचं जालें म्हाका नाकाच न्हू काँग्रेसीन तिकेट नाका. आतां नाकाच न्हू म्हाका आनी गिरीश आसतना नाकाच म्हाका त्रासच ना. हांवें हेच्या पयले तुमी म्हाका सांगा सगळ्या मतदारसंघात तिकेटी दिल्या उपरांत म्हाका लास्ट धरलं आमकां 4 तिकेट आमचे बेनावलीक आनी नुव्यान धरले आनी लास्टाक तुमी कोण त्रिमूड काँग्रेसान जाले ताका हाडले आनी तुका तिकेट दिले. न्हू ताका तिकेट दिली तर तो पॉलिटिशियन तो खंयचो पॉलिटिशियन तुमी म्हाका सांगू. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.